नमस्कार इष्टानो, माझे नाव प्रणिता रेडकर आणि महात्मय देवळांचे ह्या कार्यावळीन तुमका येवकार। इष्टानो, सध्या आम्ही असा गोंयच्या काळजान गोंयच्या राजधानीन म्हळ्यारूच पणजे शारान। हांगर सावन आम्ही वयतली म्हापशा। तर म्हापशा श्री देव बोडगेश्वराच्या जागृत देवस्थानाची आज आम्ही भेट घेतली। हांगर सावन म्हापशा वचपाक बशी, टॅक्सी हे सगळ्यो सुविधा आसा। तर चलात आम्ही देव बोडगेश्वराच्या भेटेक या। म्हापशा काणक्या शेतांच्या मदींच अलौकिक पारपोळीचे रूख आनी ताच्या मूळसान बोडगेश्वराचो वास। अडचणींच्या वेळार उल्याक पावपी राखणदार म्हणून ताची गोंयभर नामना जाता। म्हापशा शारांत ताचे भव्य दिव्य अशें देवूळ आसा। देवळाच्या सबंद वाठाराक देव बोडगेश्वरा वयल्यानूच बोडगिनी अशें नांव पडलां। नमस्कार इष्टानो, हांव प्रणिता रेडकर आणि महात्मय देवळांचो ह्या कार्यावळीन आयज आमी पावल्या म्हापशा हांगासरल्या श्रीदेव बोडगेश्वराच्या देवस्थानान। इष्टानो, काणक्या आणि म्हापशांच्या ह्या शेतां मजगती आशिल्ले हे पारपोळीचे रूख आणि रुखापोंदा श्रीदेव बोडगेश्वराचो वास। चलात इष्टानो, श्रीदेव बोडगेश्वराचे दर्शन घेवया। देव बोडगेश्वराचो भेस साद्या राखण्या भाशेन। माथ्याक मुंडाशे, आंगार धवे पुडवें, खांद्यार कामळ, दाव्या हातान मशाल म्हळ्यार जाका आमी चूड म्हणटात, जाल्यार उजव्या हातान दाणो आनी पांयांक दाट चामड्याची जोती अशी म्हापशेच्या बोडगेश्वराची प्रतिमा। श्रीदेव बोडगेश्वराच्यो अश्यो अनेक आख्यायिका आसा आणि अदीक तांची म्हायती जाणून घेवपा खातीर चलात जाणकारां कडेन वळया। हांव आनंद बायडकर, श्री देव बोडगेश्वराचो अध्यक्ष। आयज सांगपाचें म्हणजे अशें दिसता, श्री देव बोडगेश्वर हांगा कशें सुरवात जाली। म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हांव तुमकां सांगूंक शकता की पयलीं हांगा एक बोडगेश्वराचें एक झाड आसलें, तें अजून दिसता पळय। बोडगेश्वराचो स्टॅच्यू आहा, बोडगेश्वर आहा, तेच्या फाटल्यान एक झाड आसा, तें झाड आसा। पयलीं खरें सांगपाचें म्हणजे हो गाडेकारांचो देव, जे अशे महाराष्ट्रांसून गाडे येताले मळेवाडसून किंवा सातार्ड्या अशे वेगवेगळ्या भागांसून, केरी, हरमल अशे प्रत्येक गांवांसून जे गाडे येताले आनी गाडे ते जवळ जवळ म्हाल घेवन, म्हणजे म्हाल म्हणजे चिरे, गुणे, अशे रेंव, तर अशे घेवन ते आपूण मडगांव किंवा वास्को किंवा ह्या भागात ते वयचे पडटाले तांकां। आनी ते येताना एकदम 15-20 जण गाडे घेवन येताले। आणि त्या वेळार कितें आसलें, एक कंदील सक्का फुडें येवन येवप, मदीं सेंटर हो म्हापसा पडटालो। म्हापसा सेंटर पडल्या कारणान हो तांकां एक शेतान एक जागो असो दिश्टी पडलो। दिश्टी पडना फुडें ते हांगा येवन हांगा रातचे अशे रावताले, रावून ते रातचे रांदताले आनी अशेंच ती वाडी काडून एका झाडाच्या पोंदाक दवरताले। त्या वेळार ते देवाक सगळे उलो करताले, देवा तूं पाव म्हणून। आणि ते करून तेजी अशी किर्ती मातशी थोडी थोडी वाडत गेली। तर अशें प्रोत्साहन जाली जेन्ना हे देवळा कुशीक एक व्हाळ आसलो, व्हाळाक थंय एक बोडगीची झाडां आसली, बोडगी म्हणून, बोडगी जी पावस श्रावण म्हयन्यान ती जी फुलां फुलता, बरो सुंदर वास येता त्या झाडाची। अशेंच करून खंय खंय वयता, बोडगेनी वयता बोडगेनी वयता बोडगेनी वयता अशें करून देवस्थानाचें नांव एक फेमस जालें। ताज्या नंतर हांगा जो एक शेतकार आसलो भिखारी म्हणून गांवकर, तेणीन हे देवस्थान हांगा एक स्लोली चालू केलें, गाराणें आपूण घालपाक सुरवात केली। सुरवात केल्या नंतर एक नवी हांगा कमिटी मागीर फॉर्म जाली आनी प्रत्येक जे भावीक आख्खे गोंयसून ते वेळार येताले, जेन्ना हे देवाक कितें उलो मारताले त्या वेळार देव हो प्रसन्न जातालो आनी देव हो पावतालो। ज्या संकटान सुद्दां देव पडलेलो आसा, लोक ज्यो संकटान सुद्दां मनीस कोण पडलेले आसा, ते देवाक उलो करिना फुडें तेजी ते पावोंक लागले आनी तेजी भावना किर्ती वाडत गेली। ते खातीर हांगा प्रत्येक जाण गाडी घेतल्या उपरांत कोणा समोर रातची वाट चुकली, कितें केलें, बोडगेश्वरा आपल्याक तूं पाव असो शब्द म्हणिना फुडें सदींच असो प्रसन्न जातालो आनी देव पावत गेलो आनी तेजी आपली किर्ती ही देवाची वाडत गेली आनी तेजे आयज सबंद गोंयान आनी फूल हे महाराष्ट्र कर्नाटक सगळ्यान ताजे भावीक सगळे तयार जाले
आणि आयज तो एक गोंयाचो बोडगेश्वर देवस्थान एक ट्युरिस्ट स्पॉट जाल्लो आसा. सो आतां प्रत्येक तूं वयशी भायर वयशी त्यांच्या आतां आमी हाचे म्हणजे महाराष्ट्राक कर्नाटक किंवा आनी खंय भायर सुद्दां स्टेटीन देवाक समज हांगासून थोडे मोबायलीचे वरसून गाराणें घालपाक घालता. तेजी आपली उलो मारता ते आनी देवाक ते हें करता थंयसून सुद्दां ताका पावत जाता आनी तो प्रसन्न जावन तेंची कामां किंवा अशी मुक्त जायत आसता. ह्या खातीर देवाक हे नांव बोडगिनी वरसून बोडगेश्वर नांव अशें नांव पडलेलें आसा. देव बोडगेश्वर हो अर्धदेव वा ताका कांय जाण देवचार लेगीत म्हणटात. कांय जाणकारांच्या मता प्रमाण ताका एक इतिहासीक फाटभूंय आसा. पाट्याच्या दोनूय देगांनी हात्याची वा बोडकेची व्हड झोपां आशिल्लीं. हे देवस्थान अशें दिसता की देवूळ हें ल्हान आहा म्हणटा आमी. ल्हान आसलें तरी तेजी किर्ती देवाची खूब मोठी आसा आनी हे देवूळ सदींच चारूय सायडीक तिनूय सायडीक हे उक्ते दवरलेले आसता. कित्याक हो राखणदारा हेजी फेरी रातची आसता त्या कारणान एका दार आमी बंद करूंक शकना. हांगा इवन रातचे लेट सुद्दां येवन हांगा लोक देवस्थाना कडेन येवन देवा कडेन 12 म्हणून नाका 12:15 1:30 सुद्दां लोक येवन देवा कडेन पांयां पडटा. काही कारणाक लागून आपल्या कामासाठी भायर पावल्ले आसता म्हणजे येवपाक त्या टायमार आयतारचे किंवा बुधवारचे टायमार येवपाक मेळना. जर तो खंय वचून समज बेळगांव गेल्लो आसता आनी खंय आपल्या कामा खातीर गेल्लो आसता तेन्ना उशीर जालो ताका जाल्यार त्या वेळार तो रातचो येवन सुद्दां हांगा 12 12:30 1 जाय सुद्दां तो देवाक पांयां पडोंक शकता. आमचें सदींच देवस्थान हें उक्तें आसता कित्याक आमी हे देवस्थानाचे दार बंद करूंक शकना कित्याक हो राखणदार आहे. हेजी रातची देवस्थानाची फेरी आसता. देव बोडगेश्वराच्या संबंदान आमकां साबार आख्यायिका आयकपाक मेळटा. जाणट्यांच्या म्हणण्या प्रमाण त्या जाग्यार सुरवातेक फक्त एक पारपोळीचें रूख आसलें. एक दीस आमोरेच्या तेंपार एका थळाव्या मनशाक त्या रुखान बोडगेश्वराचो दृश्टांत जालो. हाका लागून तो त्या सुवातेर सदांच तिनसांजचो दिवो लावपाक लागलो. उपरांत हे सुवातेर भाविकांची संख्या वाडत गेली. त्या भक्तांनी थंयच आशिल्ल्या पारपोळीच्या रुखा भोंवतणी एक पेड बांदून काडलें आनी देखूनच ह्या सुवातेक क्षेत्राचें रूप फावो जालें. जाणकारांच्या मता प्रमाण जायत्या वर्सां पयलीं हांगा एक व्हड पाठ्याचो व्हाळ व्हांवतालो. ह्या पाठ्याच्या दोनूय देगांनी बोडकेची म्हळ्यार हात्याची झोपां आशिल्ली आनी सदांच दरवळपी ह्या हाताच्या वासाक लागून आमच्या म्हापशेच्या राखण्यान हांगा आपलो राबितो केलो आनी ह्याच बोडकेच्या फुला वरून ताका बोडगेश्वर हें नांव पडिल्लें. वयाच्या 18व्या वर्षी वडिलांनी मला इथं जत्रोत्सवात देवाची सेवा करण्यासाठी म्हणजे सांगणं बोलणं करण्यासाठी इथं तर त्याच्यानंतर मी मग नोकरी केली. नोकरी करून मी दर रविवारी इथं फक्त सेवेसाठी म्हणून यायचो. आता मी गेल्या वर्षी रिटायर झालो आणि बाबी गावकर म्हणून मी इथं रविवार आणि बुधवार देवस्थानात सांगण्या बोलण्याचं काम करतोय, गाराणं वगैरे घालतोय. आणि ह्या देवाची प्रचिती सांगायची तर मी 2-3 वेळा असा अनुभव घेतला आहे की ज्यावेळी माझ्यावरती संकटं आली त्यावेळी मी देवाचा धावा केला आणि त्या संकटातनं 2007मध्ये 2007मध्ये ज्यावेळी माझ्यावर एक वाईट प्रसंग आला होता म्हणजे माझी बायको मृत्यूशी झुंज देत होती त्यावेळी मी इथं शेवटचे 2 शब्द सांगून गेलो देवाला की माझ्यावर जर वाईट प्रसंग आला तर मी तुझ्या देवळाची पायरी चढणार नाही म्हणून. आणि जे डॉक्टरांनी मला सांगितलं होतं की तुझी बायको जगणार नाही म्हणून ते देवानं मला साध्य करून दाखवलं की माझी बायको आजही सुखरूप घरात आहे, संसार करतो आम्ही आनंदानं. अशा प्रकारचे अनुभव आहेत. अशाच एखाद्या वेळी असं झालं होतं की रात्रीच्या वेळी मी बेळगाववरनं येत होतो आणि माझी गाडी ब्रेकडाऊन झाली बिचोलीला
आणि रात्री 2:30 वाजता मी परवरीला पोचलो आणि तिकडनं आल्यानंतर मला घरी जायला हे नव्हतं, वाहन नव्हतं. तर मी देवाचा धावा केला आणि मला म्हटलं कशाही परिस्थितीत घरी जायचं आहे. एवढ्यात आमचा एक सिक्युरिटी आला आणि मला म्हणाला कशाला घाबरतोस, गाडी ट्रायलला चालली आहे. आणि ती गाडी घेऊन मी म्हटलं करासवाड्या 4 रस्त्यापर्यंत सोड, तिकडनं मी म्हटलं चालत मग जाईन. तर देवाला इकडे ग्रीन पार्कजवळ पोचलो आणि मी विनंती केली की मला तर घरी जायचं आहे, माझी काहीतरी व्यवस्था कर. तर मागच्या बाजूनं बघतो तर एक गाडी येत होती आणि ती गाडी माझ्या शेजाऱ्याची होती. आणि असं सांगायचं म्हणजे मी सुखरूप माझ्या घरी पोचलो. इथपर्यंत देवाने मला मदत केलेली आहे. आता काही भक्त येतात, भक्त आपले अनुभव सांगतात. ज्यावेळी संकटसमयी कोणतरी देवाचं नाव घेतो त्यावेळी देव त्यांना प्रसन्न होऊन जी काय मनोइच्छा असते ती त्यांची पूर्ण होते. आज नवीन कमिटी वर्ग जे काय म्हणते सुधारणा वगैरे उत्कृष्ट घडवून आणलेली आहेत. प्रत्येक वेळी त्यांनी काय ना काहीतरी नवीन योजना राबवतात. यावर्षी देवळाची रंगरंगोटी करून त्यांनी नावलौकिक शोभेल असं काहीतरी उपक्रम राबवून देवस्थानची शोभा वाढवलेली आहे. आता येणाऱ्या 16 जानेवारीला जत्रोत्सवाची सुरुवात होणार आहे. 10 दिवस जत्रोत्सव चालतो. तर भाविकांनी असंख्य संख्येने येऊन देवस्थानची शोभा वाढवू, उत्सवाची शोभा वाढवावी एवढे सांगून मी माझे शब्द संपवतो. माझे नाव आसा शेखर गाडी. हांव आतां जाली देवळान ह्या 32 वर्सां हांव हांगा काम करता. मामाकडे म्हाज्या मामाच्या फाटसून हांव येयल्लो, मामाकडे येयल्लो. म्हाज्या मामाच्या फाटसून आतां मामा एक्सपायर्ड जाला गेल्या लास्ट वर्सा. थंयसून आतां म्हाकाय जाली आतां 32 वर्सां जाली काम करता. म्हणून हांगा देवाचें अशें आहा की जे मागता तितलें हांगा मेळटा. आनी इतले भावीक अशें येता की एकदां भावीक येयल्लो न्हू त्या भाविकाक परत परत येवंक कशें दिसता हांगा. ते तांकां अशें दिसता की आपलें काम जातलें म्हणून कामाच्या आशेन ते परत परत लोक येता आनी तेंची कामाय बी जाता. म्हाका दिसता अशें दिसता की ते जात्रेच्या जात्रेक अशें उत्साहान दिसता. वर्सान वर्स लोक इतलो वाडटा की 10 दिसाचे 15 दिसाचे लोक कंटिन्युअस चालू आसता. रात दीस लोक चालू येता. लोकांची इतली भाविकांची इतले लोकांक दिसता म्हाका दिसता कामां आतां भाविकांची तशे लोक धांवन धांवन येता. आनी जे भायले लोक की देवा कडेन मागलेले मेळटा. आनी देवूळ आमचें अशें आहा की देवाक ह्या मेन म्हणजे दार ना. 24 वरां हें देवूळ अशें उक्तें आसता. केन्ना हांगा चोरी जायना, केन्ना कितेंच जायना. जो चोरणारो सुद्दां येता तो वाटेर वचून म्हाका दिसता परतून वयता. जे देवा कडेन इतली चानी आसा, भांगर आसा, घंटा आसा. कमीच कमी 70-80 लॅक्साचे सुमार हांगर अशें देवाची म्हणटा सामान अशें पडलेलेच आसा. केन्ना दे अशें म्हणटा हे वस्ती कोण हांगर हात सुद्दां लायना. केन्ना दिवले सुद्दां इतले पडलेले आसा. कसलेच वस्ती कोण हांगर हात लायना. इतले देवाचो हे चमत्कार आसा की बाकीची देवळां अशी फोडून व्हरता. म्हळ्यार हे देवळाचो असो चमत्कार आहा केन्ना कोण अशें हांगर पडलेले सुद्दां कोण व्हरपाक सोदिना. इतले देवाचें हें आसा की सगळें म्हणजे जाता. कोण चोरपाक सुद्दां मनान येता. ताका चोरपाक सुद्दां अशी हिम्मत जायना की आपूण हें चोरून व्हरतलो म्हणून. तो देव ताका दाणो घालून म्हाका दिसता वाटेर वचून ताका परतून व्हरता. आनी जे लोक येता भावीक अशे लोक येता हांगर की भाविकांचे म्हणटा जी येयल्ली कामां म्हणटा जाता. आनी भावीक अशे धांवन धांवन देवा कडेन आशेन येता. आनी जी तेंचीय कामां जाता. जी भुरगीं म्हणटा अशी शिकता ती भुरगीं अशी भरपूर हांगर कॉलेजीची भुरगीं म्हणटा कामाची भुरगीं जी सगळीच भुरगीं हांगर देवाक येता. आनी देवा सगळीं देवा कडेन म्हणटा भरपूर हांगर सगळ्यांची कामां जाता. इतली देवाची प्रसिद्धी आहा की हांगर गोंयानूच न्हू भायर सुद्दां लोक असो आहा न्हू भायर आवटसायड गोवा फॉरनांक आसा जे भायर आवटसायड म्हणटा फॉरन कंट्रींक आहा ते सुद्दां लोक देवाचो उगडास करता. भायरसून कोण अशे येता ते सुद्दां डायरेक्ट देवा कडेन पयलीं येता की तांकां अशें दिसता की आमी देवा कडेन गेल्या आनी आमची कामां जाल्या. अशे लोक परत परत धांवन धांवन हांगर येता. आनी आतां फुडें आतां जात्रा आमची 16 तारखेक जी 16 तारखेक ही जात्रा की तेच्या आदले दिसा महाप्रसाद जी स्थापना आसा. 15 तारखेक स्थापना आसा. जी स्थापनेक अशे लोक म्हणटा असो लाखांनी लोक जेवन वयता. देवाचे स्थापनेक असो लाखांनी लोक जेवन वयता. परत भावीक अशें येता की म्हणटा की जात्रेक 8-10 दीस सुमार अशे कोणाक फुरसत नासता की हांगर गाराणें घालपाक. इतलो लोक येता की लोकांक म्हणटा अशें की खंयचो लोक येता तो आमकां सुद्दां कळना. इतलो लोक भायरसून येता गोंयसून येता तोच समजना. इतलो लोक येता हांगर. आनी आमचे कमिटी वर्ग इतले डिसिप्लीन दवरला हांगर लोकांक सारकें की लोकांची वेवस्था सुद्दां इतली बरी करतात. ते लोकांक कोणाक त्रास सुद्दां जायना. केन्ना जात्रेनी चोरयो सुद्दां जायना. इतले लोकांचे म्हणटा ते इतले केअर घेतात. आनी हांगर म्हणटा सगळे पुलीस फोर्स जावं हे ट्रॅफिकीन सगळी सिस्टम म्हणटा अशी इतली सिस्टम खंयचेच अशें गोंयान म्हाका दिसता जात्रेक अशी जावचें ना. कितले पार्किंग म्हणटू स्टॉलां म्हणटू सगळ्यांक वेवस्थीत केल्लें आहा सगळें म्हणटा. आनी जो जात्रेक येता तो सुद्दां बरो आसच सारको घरा वयता. तांकां कसलो त्रास जायना. जे फुडें आतां जात्रेक सुद्दां ते जात्रेक अशी हांगर इतली स्टॉलां लागता. ती स्टॉलांक अशी वाट फुटान अशी स्टॉलां लागलेली आसता. लोक सारके जे जात्रेक येता ते सुद्दां भावीक म्हणटा बरे आसून वयता. जे माणकार येता ते माणकारूय म्हणटा अशे इतले खोशयेन वयता की देवाक सांगून येता की आमकां गिरायक हांगरून भरपूर जालें म्हणून अशें सांगून येता. लोक बॉम्बेसून सुद्दां स्पेशल म्हणटा ते ते गुजराती लोक येता वेपार घेवन ते सुद्दां वर्सान एकदां येता म्हणटा. ते सुद्दां अशें दिसता तांकां कितें आमी हांगरूच धंदो करचो हो तांकां दिसता की अशे लोक ते गिरायक करून अशे वयता. तेन्ना फुडें म्हणटा यात्रा जे जात्रेक म्हणटा अशें कितें भायले अशे लोक येता तांकां सुद्दां अशें इतलें बरें दिसता की
खूब अशें राव कशें सुद्दां अशें दिसता म्हणटा तांकां हांगर सुद्दां अशें म्हणटा देवळा कडेन म्हणटा तांकां ते की जात्रेन हांगर चडशे लोकांक अशें रावपाक मेळना तरी आसतना लोक आमी अशे कमिटी बरी लोकांची सोय बी करतात सगळ्या लोकांक व्यवस्थीत सगळें जाता आनी ह्यान फुडें तेंच्यानी खूब डेव्हलपमेंट केला देवस्थानांत म्हणटा फुडें म्हणटा पार्किंग फुडें म्हणटा देवस्थानांत जे म्हणटा खूब आनीकूय डेव्हलपमेंट केला जे रस्तो ह्या वटेन केलो परत आनी कितें ह्या वटेन फुडें आनी पार्किंग केला सगळ्या वटेन चवशी वटेन बऱ्या देवाची म्हणटा जे लोकांक बरी सोय केल्ली आसा आतां फुडें जात्रेक सुद्दां येतल्यांक सुद्दां लोकांक कसलो त्रास जावचो ना कसलो किटकिटीन जावची न्हू बरी सगळी कामां ती बरी सगळ्या लोकांक जात्रेक सगळ्या लोकांक भाविकांक विनंती करता सगळ्या लोकांनी जात्रेक येवचें आनी बऱ्या देवाचें दर्शन करून घेवचें. जिवीत ही सुख दुःखाची एक गच्च वीण आणि दुःखाच्या वेळार भाविक जेन्ना जेन्ना देव बोडगेश्वराक उलो घालता तेन्ना तेन्ना आमचो म्हापशेचो राखणदार ताका पावता. देखून दर बुधवारा आनी आयतारा हांगा भाविकांची मोठ्या संख्येन आमकां गर्दी पळोवपाक मेळटा. आहेत बाबा सगळे रखणकार ब्रिटिशर त्यांचे आहेत हांव तांकां सगळे सांगता आहेत रखणदार सगळे भुरग्यांक रखणकार देवा कसो सांबाळता आख्या गोंयांत बरी रखणकार ब्रिटिशर आयकान ते सगळे रखणकार सगळे ते सांबाळटा तो हांव ब्रिटिशर अर्ध्या कडेन सगळ्या भुरग्यांक बाबा बरें सांबाळ कर तांकां म्हणटकच आयकान सगळे सगळे शेक दी घेत ती बरें कर दीस जाता ती आमी दीस काडटात हेजे खपडेश्वरा कडेन रखणकार तांकां म्हणून आमी दीस काडटात सगळ्यांची रखणकार सजांती येत दी अशें दीस काडटात आमी. माझे नाव पुष्कर गजानन कळंगुटकर हांव रावता खोर्ली म्हापसा. हांव प्रत्येक आयतारा बोडगेश्वर देवळा पांय पडों येता. हो आमचो म्हापशाचो एक जागृत देवस्थान आसा. तो खूब लोकांक पावता. जे गाराणे घालता ते सगळ्यांक पावता. कितें कोणाचें चुकलां हें ते सगळे लोक येवन हांगा आयतारचे गाराणे घालतात केळी दितात. कितेंय बरें कार्य आसलें की पयलो नाल्ल आनी केळी हे बोडेश्वराक अर्पण करतात आनी सांगणे करतात. तेजें काम हें जातात 100%. असो हो आमचो बोडगेश्वर म्हापशाचो जागृत देवस्थान आसा. तेजी आतां जात्रा 16 तारखेक जानेवारीची आसा. 5 दीस जात्रा चलता. हांव 20 वर्सां आली फुलां विकता. आयतार आनी बुधवारचो लोक कमी आसता. आयतारचे म्हाका सुबेज बिरां येता आनी बुधवारचे म्हाका कमी जाता. आतां दिसान दीस गर्दी वाडत जाल्या हरशी कमी आसताली पण आतां ह्या येता खूब जाल्या गर्दी. बोडगेश्वर म्हाका दिता ना अशें ना. बोडगेश्वरच्या नांवार हांव म्हाजी फुलां विकता हांगा धंदो चलयता. म्हाका आनी कोणाचें हें ना. ह्याच देवा कडेन येता आनी हांव पोट भरता. म्हजें नांव संजय सदाशीव गोवेकर. हांव एनजनसून येता हांगासर भरपूर वर्सां जालीं आनी हांगासर येतकच मनाक बरी शांती दिसता. येयना जाल्यार बरें हें दिसता कितें विसारलेल्या भशेन दिसता. हांगासर येयलें की कामांय जाता सगळीं. वयता थंयसर उलो मारता तेन्ना सगळें जाता कामां. बोडगेश्वराची जात्रा मनोवपा खातीर दर वर्सा शांतादुर्गेचो कौल घेवप जाता. बोडगेश्वराची ही अद्भुत जात्रा दर वर्सा पौष म्हयन्यांतले पुनवे दिसा येता. ही बार्देस मालांतली सगळ्यान व्हड जात्रा. सुरवातेक ही जात्रा 2 दिसांची आसताली मात हळूहळू देव बोडगेश्वराचे भक्तगण गोंयभर पसरले आनी 2 दिसांचे आयज 8 दीस हो जात्रोत्सव साजरो जाता. म्हापशेचो श्रीदेव बोडगेश्वर
हो एक जागृत राखणदार आणि बोडगिनी हे गोंयांतले एक म्हत्वाचे आणि जागृत देवस्थान. दर आयतारा आणि बुधवारा बोडगेश्वराच्या दर्शनाक गर्दी जावपाक लागली. आयज पळयत जाल्यार देवळाच्या दाव्या वटेन व्हडा रुखा पोंदाक खापरेश्वराची ल्हानशी घुमटी दिसता. ह्याच सुवातेर गाडी दिश्ट काडपाक बसतात. जाल्यार उजव्या वाटेन बोर आणि पिपळाचे झाड आसा. थंय कणकेश्वराची घुमटी आसा. खापरेश्वर आणि कणकेश्वर हे दोनूय देव बोडगेश्वराचे भाव अशे थळावे लोक सांगतात. देव बोडगेश्वर अडचणी वेळार ताचें स्मरण करतल्यांक पावता आनी देखूनच लोक ताका कोंबे, कामळ, विडी, सोरो ह्या सारक्यो आंगवणी पावपाक लागलो आनी आयजूय ही प्रथा चालूच आसा. आयज आमी आतां बोडगेश्वर कणकर घाटीश्वर सांगणे करता. आयज कोण दीश काडटा तांतयां आनी इडो हाडटा 5-3 तांबडी फुलां हाडटा. आयज हांगा आमी सेवा करता. आयज ते बोडगेश्वरा खापरेश्वरा मायंगणांक आयज भागा घेवन आयज आमी लोकांची कामां करता. लोकांची आमी सेवा करता. थंय कसली अडचण बी ना, कसली भाजी आमी करना. आयज तेंच्या बरेपण लोकांची आमी बरेपण हे सांगणे करता आनी बरेपण तेंचे दीस काडटा आनी बरेपण गुण घालता. आयज तेंचे हांगा सेवा करता. आयज खापरेश्वराक कसली अडचण बी ना, कसली आमी भाजी करिना, कोणाची भाजी येना. आयज कोणाक कोणाक त्रास करना. आयज ती भायर आमी दीस काडटा. आयज दीस काडून लोकांची सारकी करता. लोकांक बरे गुण घालता आनी गुण पडटा. लोकांची कामां जाता सगळीं आनी कामां लोकांक आमी करून दिता. आयज हो बोडगेश्वर खापरेश्वर कामां करून दिता. कसलीच तांकां अडचण येना. हें कसली भाजी येना, हें कसली अडचण येना. सगळी अडचण बरी बरी जावन तांकां बरी भुरग्यांक बरी सुशेगी. आयज भुरग्यांचे दीस काडटा आनी जाणट्यांचे दीस काडटा. सगळ्यांक बरो गुण पडटा. सगळ्यांची बरी बरी कामां जाता. बरी सांगण्या लोकांची कामां जाल्ली आहात आनी बरी राखण कुदी तेंची हाती पांय सगळ्यांक केल्ली आहात. कसलीच तांकां अडचण येना, कसली तांकां भाजी ना. तुमच्या फाटल्यान लोक येयल्ले आहात आनी तुज्या लोक पांया कडेन येयल्ले आहात. त्या लोकांची सेवा जाल्ली आहा आनी लोकांची आमी कामां केल्ली, लोकांची दीस काडिल्ले आहा. बरी मान्य करता. आयज तांकां बरी सुशेग दी. तेंचे हाती पांय आमी सांगणे करता. कसली तांकां अडचण ना. आयज शांता जे मायना घेता बोडगेच्या भागा घेवन, आयज खापरेच्या भागा घेता, कणकेच्या भागा घेवन आयज तेंच्या पांया कडेन सेवा करून त्या लोकांची आमी गुण करता. लोकांची कामां करता. लोकांक कोणाक आमी त्रास करिना, कोणाक अडयना. लोकांची शब्द कामां करता, लोकांक गुण घालता, राखण करता. तो जे बोडगे हो जो भायलो देंवचार खापरेश्वराक म्हणटा तो ही भायलो हाडलेलो आहा आनी कणकेश्वराचो जाग्यार ते हेडून आहा ते पेडार आनी बोडगेकार राखणदार त्या दोगांचे एका म्हणजे भागाक घेतलेले आहा. कोणी दवरले शांता जे भागांक भागाक दवरले आहा दोगां तिगांकू. तीन आहा. तो उजे हेडीन आहा, हो जाय हेडीन आहा आनी हांगाचो मारिंगण आहा. ती आमी सेवा करता आनी थंय लोकांची सांगणी आमी गुण घालता. थंय आमकां खंय अडचण येयना आनी लोकांची कामां जाल्ली आहात आनी लोकांची कामां कोणी गव्हर्मेंट कामां जाल्ली आहात. कोणाक गुण पडला, कोणी दीस काडटा, भुरग्यांची बायलांची दीस काडटा, तांकां बरी राखण पडली आहा. कसली अडचण येयना आनी कसली भाजी कडेन पांया कडेन दवरून आयज तांकां बरी सुशेग दिल्लो आहा. आयज सगळीं कामां जे बोडगेच्या कणकेच्या फुडें जाल्या. आनी कणकेश्वर आनी बोडगेश्वर आनी खापरेश्वर दोग जाण ते जाग्यार करते. दोगांचे शब्द तिगां एक करून तांकां भागाक घेवन तेंचें नांव आमी सांगणी करता. लोकांक गुण पडटा. सुमार 100 वर्सां पयलीं हांगा देव बोडगेश्वराचे सुंदर अशे देवूळ बांदून काडले. थंयच देवळा भितर फाटले वटेन ल्हानशे सत्यनारायणाचे देवूळ आकाराक हाडले. सुरवातेक म्हापशेकार बोडगेश्वराक आपलो मान म्हूण कितेंय अर्पण करताले. मात देवळा फाटल्यान सत्यनारायणाचें देवूळ बांदल्या उपरांत वार्षिक जात्रेक पुजा बांदप जातली. सुरवातेक फक्त देवस्थाना वतीन जात्रेक महापुजा जाताली. मात उपरांत थळाव्या म्हापशेकारां मदीं देवाची सेवा करपाची इच्छा जागृत जाली. देखून दर वर्सा पयली महापुजा जाता आनी मागीर म्हापशेचे पिकअप ड्रायव्हर असोसिएशन, नुस्तेकारां बायलां, रिक्षा ड्रायव्हर असोसिएशन, म्हापशेची नगरपालिका, बाज्याकारां अशे साबार वेवसायीक पंगड आपापल्या परीन देवाक आपलो मान भेटोवपाक लागले. जात्रेच्या ह्या दिसांनी
सत्यनारायणाची पूजा मानतात. धारगळची शांतादुर्गा ही म्हापशेकारांची ग्रामदेवता. अशें म्हणटात की पुर्तुगेजांच्या काळार जेन्ना बाटाबाटी जावपाक लागली तेन्ना देवळां खंडीत जावपाक लागली. पुर्तुगेजांचे पाखले आसात ते देवळां मोडपाक लागले. गर्भकुडींतल्या देवाक भ्रश्टकार जावपाक लागलो. अशा वेळार म्हापशेकारांनी शांतादुर्गेक धारगळे व्हरून दवरली आनी शांतादुर्गेच्या उतराक मान दिवन देव बोडगेश्वर हांगा म्हापशेकारांची राखण करपाक लागलो अशें जायते लोक आमकां सांगतात. हो कणकेश्वर म्हणून एक भाऊस कसो जाता, त्या वाटेन खापरेश्वर आसा, ह्या वाटेन कणकेश्वर आसा, त्या वाटेन खापरेश्वर आसा, दोशी त्या वाटेन ते दोग जाण आसात. ह्या वाटेन कितें आसा, कणकेश्वरा कडेन कितें आसा, जे कितें कोण सोरो दिता, तांतयां दिता, भायले कितें आसा न्हू ते आमी हांगर भायर दवरता सगळें, ते भितर दवरूंक देवा कडेन मेळना म्हणून ते कणकेश्वरा कडेन सगळें ते हांगर दिवप आनी जे कोणाचे कितें मागणी बिगणी आसा ते तरेन आमी सांगून घेवपाची. लोक देवां कडेन कोण प्रसादांक वयता, कोण तिरायत आसता, कोण सांगता जे सगळे पुरये कडेन दवर, बोरी कडेन दवर म्हणटा, कणकेश्वरा कडेन बोरी कडेन म्हणजे कणकेश्वरा कडेन थंय दवरले काय मागीर ते हांगर आतां कोणी हाडला पळोवंक ना, तुवें आतां हाडला तशें ते मागीर ते लोकांचे आमी सांगून घेता. सांगून घेतले काय लोक म्हणटा कितें कामां जाली काय परत लोक हांगर परतूय येता आनी परतूय आपलें काम जालें म्हणून परतूय सांगून घेता, आपलें काम जालें बाबा, आपलें हांगर दवरलें आनी आपलें काम जालें अशें म्हणून लोक परत येतात. अशें म्हणून देवा कडेन कितें आसा, वयर कितें आतां कोण आनी कितें नाका नाका तें हांगयताच. कोण नुस्त्याचें हुमण हांगयता, कोण बारवालो कितें आनी कितें हांगयता, सोरो दिता हांगर, कोण आमलेट हाडून दिता, कोण नुस्तें हाडून दिता, कोण चिकन दिता हाडून, आनी कोण अशें जाय ते हांगर दिता. अशें हांगर बंधन कितेंच ना, अशें हें हाडूंक जायना तें हाडूंक जायना, फक्त मांस सोडून बोकड्याचो बोकडो हांगयता हांगर, कोंबो हांगयता हांगर. कोण आतां कोण बिझनस करता, कोण तांतयाचो धंदो करता, तांतयां हाडून दिता, आमलेट पाव हाडून दिता, सगळें हाडून दिता. कितेंच अशें ना म्हणून ना हांगर, कितें अशें दिना म्हणून ना. जे मनान दिसता लोकांक की आपण ते वयर घेवन, थोड्यांक खबर नासता वयर दिवप काय सकयल दिवप तें, मागीर लोक विचारता, मागीर आमी सांगता तें सगळें सकयल दिवपाचें. सूर भरपूर देवाक येता हांगा, भरपूर सारकें. चिकन कोंबे बी लोक भरपूर हांगयतात. थोडे लोक मागीर व्हडले काम कोंबे हांगयता, बोकडे हांगयतात, बोकडे सुद्दां दितात. खूब अशें देवाक हे अशें आहा की असो चमत्कार आहा की दिल आपणें सांगलें आनी आपलें काम जालें आनी लोक परत रोखडेच हाडून दितात. इतलें देवाची सत्व हांगा. बोडगेश्वरा कडेन नवस करता, आपूण तुका आरकाडो पेटयता म्हणून, ज्योत पेटयता म्हणून. मागीर तो आरकाडो मागीर कितें करता, कोणी मागीर नवस आसतना पेटयतात, नाल्यार आमी बी पेटयता, कोणाचें आसता न्हू तेन्ना आमी बी पेटयतात. कोण सांगता न्हू आपलो पेटोवंक जाय म्हणून तेन्ना पेटयतात मागीर. हय हे कितें आसा, देवाचें कितें नवस कोणी केलें सांगता तें आमकां करचेंच पडटा कामाक. ना म्हणून अशें ना कितेंच, लोकांचें कितें आसूं तें करपाकूच जाय आमी. अशें ना म्हणूंक जायना आमी कितें देवा कडेन रावन, आमचे कडेन जायना तशें ना. लोक सांगता तें आमकां आयकूंक जाय हांगा, अशें हांगर हें आसा. आनी लोकांची कामां जाता, अशीं खूब जाता. म्हाज्या अनुभवान म्हाका आतां 32 वर्सां जालीं, म्हाजी खुबशीं कामां जालीं. हांवें देवाक सुद्दां सांगलें म्हाका येता वयता तूं दिसूंक जाय, तशें म्हाका घर दी म्हणून. देवान तशेंच म्हाका घर सुद्दां दिलें. इतलें म्हाका देवाचें सत्व आहा. इतलें आतां इतलें 32 वर्सां देवाची सेवा केली. कितल्यो कमिटी येवन गेल्या आनी कितले कमिटी कितले सगळ्यांचो रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो. आतां ह्यान फुडल्या देवा खूब वर्सां देवाची सेवा केली हांवें, भरपूर सारकी पोटभर केली. देवान आतां हेल्थूच बरें दवरल्या पुरो. म्हापशेकारांचो आराध्य देव बोडगेश्वर सबंद गोंयभर फामाद आसा. हाची जायतीं कारणां आसा. आदीं रस्त्यार दिवे नासले, लोक रातचे पांयवाट चलताले. काळकी रातीक शेणिल्ले वाटसुरे देवाचें नामस्मरण करताले तेन्ना काळखान चूड घेवन भोंवपी राखणदार तांच्या उल्याक पावतालोच आनी शेणिल्ल्यांक मार्ग दाखयतालो. आयज सुद्दां आपल्या भक्तांच्या उल्याक तो पावता. बोडगेश्वराचें दार ताच्या भक्तां खातीर सदांच उक्तें. मुळांत ह्या देवळाक दारूच ना, हें ताचें खाशेलपण. काळांतरान देवळान बरेच बदल घडले. देवाची प्रतिमा आकाराक हाडली, देवळाचो दिपोस्तंभ बांदून काडलो, पादुका दवरपा खातीर खास देवळाच्या मुखार ल्हानशी जागा बांदून काडली, सरभोंवतणचो जागो बांदून काडलो जेणे करून लोकांक विसव घेवपाक सुवात तयार जाली. म्हापशेचो श्रीदेव बोडगेश्वर हो एक जागृत राखणदार आनी बोडगिनी हें गोंयांतलें एक म्हत्वाचें आनी जागृत देवस्थान. म्हाजें नांव महेश साकळकर. आमी श्री बोडगेश्वर नांवान क्रिकेट खेळटात. क्रिकेट आमकां ट्रॉफी गावल्या ती. नांव म्हजें महेश साकळकर.
आमी ही ट्रॉफी आतां जिखल्यात न्हू, ती क्रिकेटीक लागून जिखल्यात. आमी ती आतां बोडगिनी हाडल्या, कित्याक श्री बोडगेश्वर नांवानूच आमी ती खेळटात म्हणून आमी ती आतां जिखलेल्या फावटी प्रत्येक फावटी आमी ट्रॉफी घेवन हांगर देवाच्या पांया कडेन हाडटात, कित्याक तेणी सदांच आमकां अशेंच जिखोवचें म्हणून. श्रीदेव बोडगेश्वराची कृपादृष्टी तुमच्या सगळ्यांचेर अशीच आसूं. तर महात्मय देवळांचे ही कार्यावळ आयज हांगाच सोंपता. परत मेळया एका नव्या प्रवासान एका नव्या देवळान. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. पळयत रावात गोमंतक TV.